गोंयांत अत्याचार जावपाक दिवचे ना आमी जे म्हणसर सरकाराक आहा ते म्हणसर हें हांव तुमकां उतर दिना. भायर कितें जाता तें म्हाका खबर ना. गोंयांत हें जावचें ना. गोंयांत मुसलमानाक खरो तांचो सगळ्यांचो विकास सबका साथ सबका विकास म्हणटे इन लेटर एंड इन स्पिरीट फॉलो जातलें. हज कमिटीचे जे डिमांड्स आहा बाबान म्हणलें की खूब उलोवपाचें आशिल्लें पूण उलोवपाक पब्लिकली आतां चान्स ताका मेळूंक ना. प्रायवेटली उलोवन करूं येता. हज हावस जे खंय जिरकलां तें कित्या खातीर जिरकलां आनी म्हज्यान कितें करूंक जाता हें सॉल्व करपाक हें हांव करपाक सदांच तुमचे बरोबर आसतलो इतलेंच उतर दिता. जे कोण हाजी आहा तांकां सगळ्यांक तांचे कडेन मागता की आमचे गोंय फॉरवर्ड वचचें म्हणून मागात. तुमी फॉरवर्ड ताजे बरोबर वचात. राष्ट्रीय हज कमिटीचो अध्यक्ष शेख जिनान मोदी सरकाराचे उपकार मानले. ह्या वर्सा खंय मोदी सरकाराक लागून मेहरम नासतना 2550 हाजी हज यात्रेक वचूंक शकले. पुऱ्या वर्ल्डाक विदाउट द मेहरम वयताले पूण इंडिया भितर विथ द मेहरम आसतले. माननीय प्रायम मिनिस्टर मोदी सावथी गव्हर्मेंटा कडेन उलयलो आनी विदाउट द मेहरम गेल्ल्या वर्सा 1350 हज्जान गेल्ली. ह्या वर्साक 2550 हज्जान इंडियाच्यान वयतली. इट इज हिस्ट्री. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.